कॅन्सर डिटेक्शन अभियान हाची सुरवात गोंय सरकाराच्या वतीन आमचे श्रीपाद भाऊ नायक जे आसा तांणी CSRंतल्यान CDAC म्हणटा ते संस्थेंतल्यान त्रिवेंद्रम केरलाच्यान ही 3 कोटीची गाडी आमच्या गोंयांत सुपूर्द केली आणि श्रीपाद भाऊ आणि आमचे माननीय आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे हांणी दोगांनी मेळून तांचे लॉन्च केले आणि त्यानंतर आमकां प्लॅन ऑफ एक्शन तयार करपाक लायलो. म्हाका नोडल ऑफिसर म्हणून अपॉइंट केलो. म्हजे 2 असिस्टंट नोडल ऑफिसर आसा, डॉक्टर नितीन बोगदले आणि डॉक्टर उमेश कामत आणि आमचे डीन प्रोफेसर SM बांदेकर आणि सगळे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स हेड्स आसा, सर्जरी, रेडिओ डायग्नोसिस, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पॅथॉलॉजी हे सगळे एकठांय जावन आमी एक प्लॅन ऑफ एक्शन निर्माण केलो. अशे तरेन प्लॅन केलो की 15 दिसांतल्यान एक फावटी एक ग्रामीण भागान आमी वचून कॅम्प करतले. त्या वेळाचेर गोवा डेंटल कॉलेजीचे पब्लीक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिव्हिजन आसा, डॉक्टर अमिता किंकरे म्हणटा ताची HOD आसा, तांणी आपलो पूर्ण सहभाग आमकां दिलो. मागीर आमी NCD सेल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस तांचे कडेन संपर्क साधलो. अशें मेळून आमी गोंयच्या सरकाराची 3 संस्था जी आसा अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा डेंटल कॉलेज आणि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस ह्या तिगांनी मेळून हो उपक्रम तयार केलो. आतां पर्यंत आमचो पयलो कॅम्प जो रुरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर मांडूर जाल्लो, ताच्या नंतर आमी वाळपय कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत गेले, मागीर कुडचड्याचेर केलो, मागीर सांखळे केलो. त्याच प्रमाणे आमी काणकोण एक व्हडलो कॅम्प केलो, सगळ्यान व्हडलो आतां पर्यंत जालो तो काणकोणा, आणि 16 तारखेक ह्या म्हयन्याचे आमी ओल्ड गोवा ह्या जाग्यारूय बी चॅक केलो. 28 तारखेक येता ते सोमारा आमी कुर्तरे म्हणटा त्या गांवांत सावथ गोवान वचपाचें आसा. थंय बी आमकां बरो कोऑपरेशन मेळिल्लो आसा. हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वल्लभ नाडकर्णी आणि ताजी फूल टीम, रिजनल MLA जे आसा, लोकल MLA रिजनल सर, तांणी आमकां खूब सहभाग दिल्लो आसा. ते स्वता जावन मायकींग करून एडवोकेसी करतात, लोकांक येवपाक आमंत्रण दितात आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा तो सोमारचोय कॅम्प आमचो खूब सक्सेसफूल जातलो. आतां मेरेन 6 कॅम्प जाले. 1100 मायज लोक, दादले आणि बायलो हांचो चॅकअप जाल्लो आसा. आमचे 7 पोस्ट ग्रॅज्युएट MD स्टुडंट आसता, ते तांकां फूल स्क्रिनींग क्वेश्चनेर दितात. हेल्थ सर्विसीसाची टीम घराघरांनी वचून तांकां येवपाक फुडाकार दितात, तांकां वॉर्निंग सिम्पटम्स सायन्स शिकयतात आणि जाका आमी हाय रिस्क स्क्रिनींग, सिलेक्टिव्ह स्क्रिनींग स्ट्रॅटेजी एडॉप्ट करून जे लोक आमच्या कॅम्पाक येतात तांकां सगळ्यांक आमी स्क्रिनींग क्वेश्चनेर दिवन सर्जनाक, गायनेकोलॉजिस्टाक, रेडिओलॉजिस्टाक दाखोवन कोणाक पळय दुबाव लागता तांकां आमी कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीन व्हरतात. आणि आतां मेरेन जितले मेमोग्राफीज केले आमी, डिजिटल मेमोग्राफी 40 वर्सांचे वयर बायलांक ऑफर करतात, सोनोमेमोग्राफी बिलो 40 इयर्स बायलांक ऑफर करतात. मेमोग्राफींतल्यान जे आतां मेरेन चॅकअप जाले तातूंतल्यान आमकां जवळ जवळ 55 बिनायन ट्युमर सापडले, म्हळ्यार नॉन कॅन्सरस. ते ऑपरेशन करून नाल्यार वखदांनी बरे जातले. आणि 3 आमकां अशे बायलो मेळ्ळ्यो जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर मेळ्ळो सुरवातेचे स्टेजीक. त्या बायलांचे अर्ली डिटेक्शन जाल्या नंतर आमी रिपोर्ट पावून फॉलोअप केलो, ट्रिटमेंट सुरू केला. थोड्यांचे ऑपरेशन जाला, थोड्यांक किमोथेरपी स्टार्ट केल्या आणि थोड्यांक गरज पडटा त्या प्रमाणे फुडले रेडिएशनूय दितले. हे पूर्ण ट्रिटमेंट गोंय सरकार आणि आमचे पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेजींतल्यान फ्री दिता. त्याच प्रमाणे गोवा डेंटल कॉलेज आपली मोबायल व्हॅन म्हणटा ती घेवन येता. तांची डेंटल फूल फ्लॅश टीम येता. सगळ्या दादले आनी बायलांचो तोंडाचो चॅकअप जाता आणि इतलो सिस्टमॅटीक चॅकअप करून तांकां आतां मेरेन एक तोंडाचो कॅन्सर सापडलो जेचो ट्रिटमेंट चालू आसा. आणि 14 प्री कॅन्सरस म्हळ्यार प्री मॅलिग्नंट लिजन मेळ्ळे, तांकां तांणी ऑलरेडी ट्रिटमेंट सुरू केलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी आणि गोवा दंत महाविद्यालयान. त्याच प्रमाणे मंडूरच्या गांवांत आमकां जे अख्ख्या 6 कॅम्पांनी पॅच स्मियर केल्ले, ते मंडूरच्या गांवांत आमकां एक अर्ली स्टेज CA सर्विक्स म्हणजे गर्भाशयाच्या तोंडाचो कॅन्सर खूब सुरवातेच्या स्टेजीक सापडलो. थोड्यांक दुबाव दिसता की आमी फक्त कॅम्प करता आणि मागीर विसरता म्हणून. तशें न्हय. ह्या कॅम्पान फरक असो आसा की सरकारान एंड टू एंड ट्रिटमेंट फ्री ऑफर केला.
अवेअरनेस, स्क्रीनिंग, डिटेक्शन, मोबाईल कॅन्सर व्हॅन, मोबाईल डेंटल व्हॅन हातूंतल्यान डिटेक्ट जाल्ले पेशंटाचे रिपोर्ट तांच्या हेल्थ सेंटरांनी पावता. त्या रिपोर्टाचे मागीर फॉलोअप जाता. कोणाक दुबाव आसा त्या पेशंटाक आमी आपोवन हाडटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी आनी गरज पडल्यार मेडिकल कॉलेजीन. सगळे कॅन्सर जे आसा तांचो मेडिकल कॉलेजीन आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट जाता. आनी ज्या कॅन्सराक जे प्री कॅन्सरस लिजन आसा ते योग्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर ट्रीट करपाक शकता. पण हे अशें युनीक अभियान जाल्लें आसा ज्या अभियानान तिनूय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आर्म्स मेडिकल, डेंटल, हेल्थ सर्विसीस दे आर वर्किंग इन अ सिनर्जिस्टीक मॅनर अँड डिलिव्हरिंग द बेस्ट रिजल्ट. म्हाका तर खूब आनंद जाता सांगपाक की गोंय सरकाराचे हे उपक्रम टर्शरी केअर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजींतल्यान डायरेक्ट प्रायमरी केअरान पावल्ले आसा. गोंयान प्राथमीक आरोग्य केंद्रांनी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांनी आमी ह्या 2024 वर्साक आनी उरलेले कॅम्प फुडल्या वर्साक आमी गोंयच्या सगळे एरियाक कवर करतले. आता आमी सध्या 28 तारखेक कुडतरी जाले नंतर ताचे नंतर जे उरल्यात ते कॅम्प कंप्लीट अंदूचे करतले. आनी जानेवारीच्या म्हयन्यान एक कॅम्प आमी पेडणेचो कॅम्प जो दसऱ्याक लागून फुडें पावलो तो पयलीं आमी पेडण्या करतले. आनी मागीर दुसरो एक कॅम्प आमकां शिरोडेच्या लोकांनी पण रिक्वेस्ट केल्लो आसा. सो हेल्थ सेंटर शिरोडेच्या गांवांन आमी वतले म्हणल्यार नॉर्थ साऊथ जानेवारीन जातले. त्या नंतर मार्च म्हयन्या नंतर जे जे हेल्थ सेंटर्स उरल्यात गोंयचे ग्रामीण प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चुकून एखादो उरलो नाजाल्यार खंय अर्बन हेल्थ सेंटर जर आसा ते गव्हर्मेंट सेंटरांनी आमी पयलीं रीच आवट जातले. ह्या सरकारान जी सेवा अरेंज केल्ली आसा प्रायमरी फोकस आसा तो रुरल गरीब जांकां आधार ना, जांकां परवडना कॉस्टली केअर घेवपाची, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेन्सीस करपाची, तांचे खातीर ही गोंयांत सेवा उपलब्ध केल्ली आसा. आनी म्हाका पळोवपाक आनंद दिसता की आमच्या सरकाराचे सगळे घटक रुलींग पार्टी जावं, अपोजिशन जावं, इंडिपेंडंट जावं सगळ्यांनी आमकां उत्सूक प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनी हांव मागता तांच्या लागीं की ज्या ज्या वाठारांत आमी येतले तांणी आमकां असोच सहकार्य दिवचो त्या सगळ्या लोकांचे भलायकी खातीर. कसलो कॅन्सर चड मेळ्ळे? आतां पर्यंत आमकां सगळ्यांत चड मेळ्ळे ते 3 ब्रेस्ट कॅन्सर मेळ्ळे. एक तोंडाचो कॅन्सर मेळ्ळो आनी एक गर्भाशयाचो कॅन्सर मेळ्ळो. दिस इज द ट्रेंड इन इंडिया ऑल्सो. दिस ऑल्सो द ट्रेंड इन गोवा. ब्रेस्ट कॅन्सर हॅज बिकम व्हेरी कॉमन कित्याक आजकाल जिवनशैली लोकांची खूब बदललेली आसा. नॉन व्हेजिटेरियन फूड खावप चड जाता. चली भुरग्यांक पयलीं मासीक पाळी शाळेंत जाताली ती आजकाल आमकां दिसून येता खूब अर्ली सुरू जाता, अर्ली मिनार्के म्हणटात. आनी इस्ट्रोजन म्हणटा ते हॉर्मोनाचें एक्सपोजर चड वर्सांक जाता. त्या खातीर यंग एजीचेर पासून बायलांक आजकाल ब्रेस्ट कॅन्सर मेळपाक लागला. एक्सरसायज करनात, फ्रुट्स व्हेजिटेबल खायनात आनी सॅच्युरेटेड फॅट नॉन व्हेज फूड चड खावप, योगा करप ना, मेडिटेशन करप ना, रिलॅक्सेशन टेक्नीक कांय करप ना, स्ट्रेस रिलीफ कांय फॉलो करप ना, हाका लागून चड कारण जाता. आजकाल थोड्यो फॅशनेबल बायलो भुरग्यांक आपल्याले ब्रेस्ट फिडींग करना. दॅट इज ऑल्सो नॉट गुड. ब्रेस्ट फिडींग जे बायलो करना तांकां ब्रेस्ट कॅन्सराचें प्रमाण चड जाता. त्या खातीर आंकवार बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सराचें प्रमाण चड आसता. सो बायलांनी आपल्याक ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाक नाका जाल्यार पयले 4 ते 6 म्हयने आवयचें दूद भुरग्यांक दिवंक जाय. आवयचें दूद सोडून दुसरें कांयच दिवपाक जायना भुरग्यांक. विनाकारण डब्याचे वखदां, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, पोटान दुखता ते थांबपाक वखदां ही विनाकारण वखदां दिवंक जायना. पयले 4 ते 6 म्हयने बायलेन आपल्याच्या भुरग्याक फक्त आपल्यालें दूद दिवपाक जाय. आनी पार्शियल ब्रेस्ट फिडींग ते कंटिन्यू करपाक जाय 6 म्हयन्या नंतर 1.5 वर्स 2 वर्स पर्यंत दिल्यार जाता. त्यानंतर बंद करपाचें. ब्रेस्ट फिडींग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोटेक्टिव्ह फॅक्टर फ्रॉम ब्रेस्ट कॅन्सर. दुसरें मेन कारण कॅन्सर वाडपाक हो तंबाखू. पयलीं तेंपार तंबाखू फक्त सिगरेट, विडी आनी गुटखा नासतालो. आजकाल न्यू प्रोडक्ट्स आयिल्ले आसा जेका आमी वेप म्हणटा, ई सिगरेट म्हणटा. पेरंट्सांक डॉक्टराक पासून वळखुपाक त्रास जाता हे प्रोडक्ट्स. ते जरी धुंवर तयार करना तातूंत डायरेक्ट तंबाखू गुटखा नासता तरी पासून तातूंत निकोटीन आसता which is much more addictive than cocaine. And this we find is a very bad trend in the rich
upper class, more educated urban boys and girls. Many young boys and girls in college, in schools, are falling prey to these non-nicotine products. Parents, teachers have to be very watchful. Check their school bags, check their cupboards, check who are their friends. Are they using money more than required? You might be inadvertently giving them money for the wrong reasons. आणि असले तंबाखूचे प्रोडक्ट्स जे नॉन निकोटीन प्रोडक्ट्स आसा ताचेरूय बी आमी आतां प्रोग्राम सुरू केला. हालींच आमी कोलव्यान एक रिजनल कन्सल्टेशन केलें विथ PGI चंदीगड, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विसीस आणि साऊथ आणि वेस्टर्न इंडियाचे 8 स्टेट्स आमी आतां एक कॅम्पेन सुरू केल्ली आसा फॉर टोबॅको कंट्रोल. तरुण पिढी टोबॅकोच्या अधीन जायत आसा, थोडे ड्रग्साचे अधीन जातात आणि आमचे कर्तव्य आसा तांकां सांगपाचें तंबाखू टोबॅको इन एनी फॉर्म इज नंबर 1 रिजन फॉर कॅन्सर्स. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दॅट. So this is the two most important preventable risk factors. तिसरे ओबेसिटी, अति लठ्ठपणा. वजन म्हणटा ते सदांच कमी आसचें. पोटाचे भोवती मास जर चड वाडलें तर लोकांनी लक्षांत घेवपाक जाय. एक जाग्यार बसून उपकारना, फक्त स्कुटरीचेर आनी गाडयांनी भोंवन उपकारना. दिसांतल्यान कमीत कमी अर्दवर ते 45 मिनटां चलोवंकूच जाय. कितलोय श्रीमंत जावं मनीस, तरी पासून त्या मनशान वेळ काडपाक जाय. कितलोय बिझी जरी मनीस आसलो पण दिसांतल्यान अर्दवर चलपा खातीर काडपाक जाय.